वयतानी जवळ 300 लोक 300 लोक सो तुमकां कसो पडटा हांग कडल्यान गोंया पुरती सो अरेस्ट करच्या पयलीं सुद्दां तुमी लास्ट डिमांड डेप्युटी कलेक्टर येयल्लो हांगासर कितें सांगलें तुमकां गेल्ले आमी डेप्युटी कलेक्टरान आमकां एक 15 दिसां भितर मिटींग करून घेता आनी तेन्ना तुमी मातशें हें करून फुडें आनी 15 दीस हें करून घे चान्स घे म्हणून. पण इथनॉल प्रोजेक्ट इन पॉकेट आसा काय म्हणून इन प्रोसेस आसा काय ते विचारपूस तेजेर कोणूच उत्तर दिवपाक तयार ना. सो सीएमावूय तुमकां टायम दिवना आनी आयज तुमकां मेळूंक तुमचो फुडें डिसिजन काम आसतलें की तुमी म्हणटा अरेस्ट केल्या थंय वचून कोणा हात लावना कोणाचें हें काय आमकां अरेस्ट केलं तुम्ही व्हरा आनी परत तुमी आमचे कितें आमकां थंय मेन म्हणल्यार लेखी मेळूंक जाय. जोपर्यंत तुमची लेखी जायना तोपर्यंत तुम्ही अरेस्ट परत रस्त्यार येतले जोपर्यंत संबोधित करपाक की फुडें फॅक्टरीचें आमी कितें करतले आनी फॅक्टरी चालू करतना ना तर आमकां सत्य सांगल्यार काय करता पूण आमकां ते लांबय दवरले परत एक फावटी क्लियर करपाक सरकारान अजून केलें ना म्हणजे आमची मागणी आसली की इथॉनॉल प्लांट प्रायवेट हेजेर पीपीपी तत्वाचेर कसोय दी पण आमकां उसा खातीर पर्याय दी जाता तुम्ही रस्ता रोको केल्लो तेन्ना डेप्युटी कलेक्टर निलेश डायमंडकर येयला हांगा तेन्ना तुमकां कितें कितें सांगलें सायडीन काडपाक गेले आमी सायडीन करपाक तयार ना कित्याक आमकां वर अरेस्ट आमची मागणी तुम्ही अरेस्ट जावपाक तयार आसा आनी जोपर्यंत तुमची मागणी मान्य जायना तोपर्यंत तुम्ही मुखार आंदोलन चालू दवरतले. आमी एक तर भितर गेली जर जाल्यार आमी भायर सरची ना पयशे अरेस्ट जे त्रास जे सोंसता ते मातशे बंद करचे. ह्या सरकारान डेव्हलपमेंट बरो केला म्हणजे शेतकऱ्याचे अन्याय करपाक नाका तांकां संघ आपल्या वांगडा घेवन फुडें वयचो अशें गोवोरमेंटा कडेन तुम्ही गव्हर्मेंटाच्या अगेन्स्ट जे करपाक सोदता ते जावचे ना. तुम्ही सुभाष फळदेसाया कडेन चला सावळेकर कडेन जाय जाल्यार हांव येता लोकांय कडेन येता आमकां अपॉइंटमेंट घेवन दिया म्हणून सांग सीएमा कडेन आयकय ना ना कितें जायना तर सोडून दिया आमी वगी बसता. म्हणून हे शेतकऱ्यांनी करचें कितें हो एक मोठो प्रश्न. ही शुगर फॅक्टरी जर चालू जायत जाल्यार म्हाका दिसता डायरेक्ट आनी इनडायरेक्ट 10,000 कुटुंब तरी म्हाका दिसता तेजेर डिपेंड आहा आनी जगतात तेज्या वयल्यान लोकांक काम मेळटा. कितें हांगासर नाका आसले जी जमनीचेर तेंचो दोळो आहा नाका आसले प्रोजेक्ट हाडून हांगासर ह्या शेतकऱ्यांची तोंडां बंद करपाचें शेतकऱ्यांच्यांनी गव्हर्मेंटान ठरयल्यात ताका आमचो विरोध आहा आनी इथॉनॉल प्रोजेक्ट हांगा चालू जावचो म्हणून आमी सरकार कडेन मागता आनी ताका लागून आमी मोठे जमान शेतकरी आज उपस्थित जाल्या. आज तुम्ही पळयता जी संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याचे जी गोमंतक ऊस उत्पादक संघटना जी आली त्यांच्यानी शेतकऱ्यांनी आज रस्ता रोको केल्ले आसा की त्यांचे जे प्रश्न आसा सरकार त्यांची दखल घेयना म्हणून त्यांच्यानी आज रस्ता रोको केल्ले आसा. राष्ट्रीय महामार्ग जो आसा तो हाडिल्लो आसा. तुम्ही आता पळयता की तांकां आज सगळ्यांनी रस्तो खुलो करपा खातीर पुलिसांनी तांकां अरेस्ट केल्ले आसा. अरेस्ट करून तांकां पुळ्यान पोलिसांचेर दवरपाचें केलां. आज तुम्ही पळयता की शेतकऱ्यांची सरकार दखलूच घेयना अशे तरेन ते गेले 3 वर्सां बोवाळ मारीत आसा. 3 वर्सां इथॉनॉल चालू करता म्हणून सांगत आशिल्ले सरकार पूण अजून पर्यंत इथॉनॉलात एक प्रश्न जावना. ह्या खातीर सरकाराच्या लक्ष वेधपा खातीर राष्ट्रीय महामार्ग हाडिला. गोमंतक टीव्हीच्यान एकनाथ खेडेकर.